Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळे लोकांचे एकूच इंटेंशन आसा की आमकां गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट वो हांगा नाका जो बफर झोन केला तो बफर झोन आमकां डिनोटिफाय करपाक जाय। आमी ऑलरेडी काल 31 तारखेची कावन्सील मिटींग जाल्या त्या मिटींगे आमी घेतले कडेन आसा तो डिनोटिफाय करचो। पूण जाता कितें हांगा कारण आज मिटींगेक आमदार बसलेल्या कारणान एकूय कावन्सिलर उलोवपाक रायट दवरना थंय कारण तो क्वेश्चनूय तोच सांगता आनी आन्सराय तोच सांगता। 2007 हांगा प्रॉपर्टी घेतलेली हा कन्वर्शन करून प्रॉपर्टीचे टाउन प्लॅनिंग म्युनिसिपालिटी सगळ्यान हांवें बिल्डींग बांदल्या बफर झोन कशें जातलें तें आतां केलां म्हणटाय ते 1994 ऑलरेडी बफर झोन म्हूण डिक्लेअर जालें म्हूण आयको मेळटा म्हाका तर हे म्हाका कशें मेळ्ळें। फुडलो स्टेप म्हणल्यार आमी आतां सद्या सगळ्या लोकांक सांगला सिग्नेचर कॅम्पेन करया आणि दुसरे म्युनिसिपालिटीन जी आतां मिटींग येता तातूंत एक रेझोल्युशन ऑलरेडी जे ओपोजिशन 5 कावन्सिलर आसता तांणी एक रेझोल्युशन मूव केला की हो डिनोटिफाय करचो म्हणून कित्याक हांगा आमकां फूल सावथ गोवाची गार्बेज नाका आणि नेक्स्ट मिटींगेक हे सगळे लोक आमचे गांवचे आसा ते वतले आणि पळयतले की कोणाक बाबा हो गार्बेज प्लांट हांगा जाय। समज जर कोणूय जर ओपोज करता डिनोटिफाय करपाक जाल्यार थंय आमकां मिटींगेक कळटलें।